आम्ही 2 दीस आधी एक व्हिडिओ केल्लो की PWD जो नोटिफिकेशन काढला की जो मॉल दी गोवा टू कोकेरो जंक्शन हो रोड 5 महिन्या खातीर लोकां खातीर बंद आसतलो कारण कन्स्ट्रक्शनाचे काम चला आनी वयले जो स्लॅब आहा रोडाचो तो घालूंक तांकां जाय म्हणून सो हो रोड डायवर्जन 5 महिन्या खातीर बंद आसतलो। तेंच्यांनी ऑल्टरनेट जो रूट आसलो तो कोकेरो कडेन येवन भितर जो BB रोड आहा त्या रोडा वयल्यान डायरेक्ट ओल्ड आसल्या तशा त्या हायवेक जो जॉईंट जातलो म्हणून अशें नोटिफिकेशन आमी बरयलें पण ते पॉसिबल तितकें ना कित्याक रोड हे बारीक आहा आनी फूल जो ट्राफीक पेडणेच्यान जाल्यार नॉर्थ सायडींतल्यान खंयसरूय पणजे ट्रॅव्हल करतलो तितून हायवे भितर हेवी व्हेकल गाडयोय येता ट्रकूय येता सो हेज्या खातीर हे भितरलो बारीक रोड हो पॉसिबल ना आनी लोकांनी म्हटलेलें की आतां चवथ लागीं पावले आनी चवथी कडेन हे डायवर्जन करूं नाका म्हणून अशी मागणी केल्ली पण ते सरकारान खंय तरी नोंद करून सकाळी आमी पळयले की रोड हो बंद केल्लो मात आतां जे सरकारान जे नोंद घेवन ती आतां लोकां खातीर हो जो रोड आहा पर्वरीच्यान जो बंद करपाचो आसलो तो आतां खंय तरी ओपन केला लोकां खातीर। पर्वरीचो रोड चवथ जायसर बंद जावचो ना चवथीच्या 5 दिसांच्या उपरांत ताजेर वेवस्थीत प्लॅनिंग करून डिसिजन घेता हांवें इन्स्ट्रक्शन दिला उरलेले पॉटहोल्स काडपाकूय हांवें सांगला कारण पावस चडूच आशिल्लो परत पॉटहोल जातालो तेय काडपाक लायले गोंयभरच्या रस्त्याचे पॉटहोल्स ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडटले। स्टुडंटा खातीर हांव ओमकार फळारी पर्वरीच्यान।